हाय गाइज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आहे न्हू? सगळी बरी. आमी बी हाय सगळी बरी. आयज काय करूं ना, ब्युटी ऑफ मारलो हाय सद्या. ब्युटी ऑफ मारतले जे स्कीन इतू ग्लो जाता तेचो हे कशी ते काय लावना. सनस्क्रीम टोनर लायला, मॉइश्चरायझर लायला, एलोवेरा जेल लायला आणि काय लावना. आणि तेजे वयल्यान सनस्क्रीम लायला आणि काय लावनाचो. आणि फेस वॉश माझे DIY फेस वॉश यूज केला. अजून कोणी चोवना जाल्यार त्या चॅनलार आहा आनी तुमकां जाय जाल्यार लिंक म्हाका कमेंट सेक्शनार सांगा, तुमकां लिंक दितले. ओके. आनी ब्युटी स्वता ब्युटी ऑन करताले जाल्यार चड डार्क स्पॉट बी दिताले जाल्यार तेका लागून. आनी आयब्रो न्हू अजूनय काडूं ना, चोयता आयज टायम मेवल्यार काडटलें. आतां वयता पणजी मातशें 2-3 कामां आहाय ती कंप्लीट करपा जाय आनी दाखयत तुमकां. बाबा हा दितो तेका सांगला दोतोरागेर वयता म्हणलें, कित्याक आपूण येवपा उलयता न्हू तेका. ओके, मागीर मेळटा. तुमकां आतां मेळटा जेल बी वचून येयले, सगळें काम करून येयलें. आनी न्हू आयज हेजी बनानाची न्हू भाजी केलोली काल, सो तेजी रेसिपी शूट केलेली. सो ती रेसिपी आसा तुमकां शेअर करता. आनी असायचो सिंपल ब्लॉग जस्ट रेसिपी आनी आपण जे केलो ते शूट केला ते आनी काय करूं ना. ओके, होप सो तुमकां आयजो ब्लॉग बरो दिसतलो. म्हणून बरो दिसत जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी जातले सबस्क्राईब करा, शेअर करा जाते तुमी फेसबुक, इंस्टा आनी व्हॉट्सएपाचेर. ओके, आज सोमते हाल्याच्या ब्लॉगां मेळटा. आतां रेसिपीचो हे मुखार 4 कांदे घेता, फोण्णां 2 मिरसांगो, तुमकां जाय जाल्यार कितलेय घालूंक जाता. आनी जिरे 1 स्पून कुलेर हें घाला जिरे. आनी हळद पावडर घाला इतलो. आनी आमची केळी आमची झालेली ती गोडा वाऱ्यान पडलो, पूण थोडी पिकली थोडी जी आहा. आतां म्हणलें भाजी तुमकां करून दाखयतलें म्हणलें. ओके, केंब्याची आतां सोलता आनी तुमकां भाजी करून दाखयता पळय. आतां सोलता सारकी सोलता. थंय मीठ घालता उदकान म्हणजे दीक हें जावपाक. थंय सोडलें, सोडून मिठा उदकां घालून दवरल्यात. कातूताय आनी कांदो कातूता आनी दाखयता मुखार. दवरल्या उदकान घालपाचें, बेश्टें दवरल्यार काळें पडटलें. हय, मिठाच्या उदकान परतून मिठाच्या उदकान घालपाक. तेल घालता इल्लें मीठ घालना भाजपाक. जिरे घालपाचें, हळदीचो पावडर, मिरसांग, जिरे आनी हळदी पावडर मिक्स घायला. हळदीचो पावडर भाजून घेवपाचें. फोण्णान घालून दवरल्या भाजी. आतां थाली मारता आनी मागीर तुमकां दाखयता केल्या परत. भाजी केल्या आमच्याच गड्या काडलेलो. हय, सांगा कशी करता. ओके.